मडगावच्या सांसडो कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पाक अचकीत उजो लागलो। बेरेस्तारा सकाळी सुमार 7:30 वरांचेर ही घडणूक घडली। कांय दिसा पयलीं असोच उजो लागलेलो। गरमेक लागून केमिकल रिएक्शन जावन ही घडणूक घडटा अशें सांगतात। उजो पालोवपा खातीर 2 फायर ब्रिगेडी वापरच्यो पडल्यो। पळयात संदीप तुयेकाराचो रिपोर्ट। आज सकाळी 7:30 हांगा सांसोडो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटा भितर जी गार्बेज जे ट्रिटमेंट करता थंय जंय गार्बेज सांठोवन दवरलेले आसा ते गार्बेजीक पोंच्यान उजो पेटिल्लो आसा। तेंचें म्हणणें आसा की हांगा उजो ते गरमेन तापोवन आनी पोंदा केमिकल रिएक्शन जावन उजो पेट्टा म्हणून। आतां मेरेन हांगा तर 2 फायर ब्रिगेड येयल्ले आसा आनी उजो पालोवपाचें काम चालू आसा। अशेंच हांगा कितलेच दीस जाले फाटल्या दिसांनी अशेंच हांगा उजो पेट्टा आनी ह्यो कित्याक उजो पेट्टा हेजें कारण सोदपा जाय आनी हाजेर कितें तरी उपाय करपा जाय। कितल्यांक कळयलो तेव्हा 8 जावन 2 मिनटां कॉल दिल्ले आमकां कंट्रोल रूम मडगांव। सो इमिजिएटली आमी गाडी धाडल्या बावजर धाडला आहा। सर आतां आमी दुसरो टर्नआवट करूंक लायला कित्याक ती आतां तेंचें मशीन जाय तें हें करपाक सफल करपाक जाय तें वयर काडून ते शिवाय तेका भितर सावन आसता न्ही भितर मिटींग गॅस ती भितर सावन आसता। सो तितली पास अजून फ्लेमूय काडटा आसतना परतून फ्लेम काडपाक शकता कित्याक हीट जाल्ली आहा तेका ऑलरेडी। सो तो हीट जावन तो फ्लेम भितरले वच पेट्टा तो। सो धुंवर येवपाक वयर अजून फ्लेमूय येवना तरी आसता। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।